नमस्कार. हांव शरद कामत मुंबय दाखून. सो आमी एक नव कॉन्सेप्ट घेवन आयला आमचे गेल्ले आनी ऑल ओव्हर इंडियाचे कितले देवस्थान आनी ट्रस्ट्स तांगेल खातीर. सो ह्या प्रोजेक्टान नांव त्रियोनेत्रा टेंपल डिजिटायझेशन. सो हातूंत कसं म्हळ्यार आमी इंडियान तूं ऑलमोस्ट 3 मिलियन प्लस म्हळ्यार 30 लाख प्लस टेंपल्स एंड ट्रस्ट आसात ती. सो तांकां डिजिटायज करची हे प्रोजेक्ट. सो हाच्या बॅकग्रावंड दिवचें म्हळ्यार कशें आसा की एट अ व्हेरी यंग एज म्हळ्यार केन्ना हांव एक 6-7th आसतना वन ऑफ आवर इन्स्टिट्यूशन्स म्हळ्यार GSB सभा दहिसर बोरोवली तांणी म्हाका स्कॉलरशीप दिलेले. सो स्कॉलरशीप दिताना तांणी म्हगेलें एज्युकेशन ड्रायव्ह केलेलें फ्रॉम 6th स्टँडर्ड टील माय हायर एज्युकेशन. सो म्हाका एक भितर दाखोवन फिलींग आशिल्ली की एक पर्टिक्युलर टायम जातरी म्हगेलें एज्युकेशन जातरी म्हाका वापस कम्युनिटीक कसलें रिटर्न दिवका. सो एज सून एज म्हगेलें केन्ना इंजिनियरींग जातरी हांव सभेन तूं एज अ वॉलंटियर म्हणून जॉयन जालो. जॉयन जातना तांगेल मस्त प्रॉब्लम आशिल्ले की तांगेल कमिटीज एक सर्टन एजा वयर आशिल्ले. सो तांकां एक टेक्नॉलॉजी कशी एडॉप्ट करचें तें कश्ट आशिल्लें. सो तांगेल खातीर तांणी म्हाका सांगलें की तूं आमकां तांगेल्या सॉफ्टवॅरा खातीर हेल्प कोर येता, वेबसायटा खातीर हेल्प कोर येता. आनी जस्ट तेन्ना हांव कॉलेजा दाखून पास आवट जालें निमती 2 वर्सां हांव म्हगेल विंगड कंपनी काम करता करता सायड बाय सायड हांव ह्या देवस्थानाच्या आनी ट्रस्टा खातीर सॉफ्टवॅर वयर काम करता आशिल्लो. सो 2 वर्सां हांव मस्त डिफरंट रोल्स प्ले केला हातूंत. फॉर एग्जाम्पल हांव त्या ट्रस्टाचे एक वॉलंटियर जावन आशिल्लो. सो वॉलंटियराक कसं जावं तें म्हाका कळ्ळें. एज अ डिवोटी जावन आशिल्लो. एज मागीर 2 वर्सां मागीर दहिसर काशी मठ एंड GSB सभा दहिसर बोरोवली दोनी ट्रस्टान आनी एक मठान म्हाका एज अ कमिटी म्हणून घेतलेलें बिकॉज आय हॅड अ टेक्निकल बॅकग्रावंड. सो त्या केसा कशें जालें की म्हाका एज अ कमिटी मेंबर तांकां कसं रिपोर्ट्स जावका कसं तांगेले रिक्वायरमेंट्स आसता त्या म्हाका एक अर्थ जालें. मागीर एज अ डिवोटी म्हाका डिवोटील कसन प्रॉब्लम्स आसता त्या अर्थ जालें. ह्या पुरा इन ऑल म्हाका केन्ना अर्थ जालें हांव लेखलें की आमी ह्या प्रॉब्लमा वयर एक डेडिकेटेड कसं एक प्रोडक्ट करता. ताजे दाखून म्हगेली एक जर्नी स्टार्ट जाली. एंड बीइंग फ्रॉम अ मिडल बॅकग्रावंड म्हाका तितलें ह्या कित्याक येना आशिल्लें की आय नीड अ सपोर्ट फ्रॉम समवन. सो तेन्ना आमगेले समाजाचे थोडे जाणांनी येवन म्हाका हेल्प केला की यू कॅन डू इट. सो तशी हांव आमची गेलेची फर्स्ट देवस्थान ट्रस्टांक हांव स्टार्टिंगान तूं सपोर्ट करूं स्टार्ट केलें थ्रू द सॉफ्टवॅर. एंड मागीर एक टायमा मागीर हांव रियलायज केला की इंडियान तूं ह्या प्रॉब्लमा सॉल्व करचें कोणें ना. सो हांव म्हगेलें सानो एक टीम करून आमी ह्या प्रॉब्लमार काम करूं स्टार्ट केलें. सो हातूंत कशें आसा की प्रत्येक देवस्थानांत आमी वतात. सो आमी पळयनात की देवस्थानांत तूं आमी आमगेले मस्त प्रॉब्लम्स घेवन देवाला एदूर वतात की देवा म्हाका हें जाय त्या जाय म्हगेले ह्या प्रॉब्लम्स आसा जाल्यार आमकां कोतना की भटमामा कसले प्रॉब्लम्स आसा एक ट्रस्टीजा कसो प्रॉब्लम आसा कमिटी मेंबर्सा कसो प्रॉब्लम आसा. सो त्या एंगल घेवन आमी ह्या प्रॉब्लमाक टॅकल करूं स्टार्ट केलें. सो हातूंत कसं केलां म्हळ्यार आमी एक सूट ऑफ प्रोडक्ट म्हणटा ती की देवस्थानाच्या ट्रस्टीजान कावंटर मॅनेज करचे खातीर एक सॉफ्टवॅर आसा ताका टेंपल मॅनेजमेंट सॉफ्टवॅर म्हणटा ती. ऑनलायन दाखून कसं आमकां डोनेशन येता ऑनलायन दाखून पूज बुकींग कसं करता ताजे खातीर एक वेबसायट केला. वॉलंटियर्स आनी डिवोटीज तांकां मॅनेज करचे खातीर एक डिवोटी आनी वॉलंटियर मॅनेजमेंट ॲप म्हणून आसा. प्लस एक आसता की आतां आमकां वताच की केन्ना कोवीड स्टार्ट जालें तेन्ना मस्त जाग्यार देवस्थान क्लोज्ड आशिल्ली ट्रस्ट क्लोज आशिल्ली तांकां इंटरनली जाल्यार तांगेले इनकम्स एक्सपेन्सीस कंटिन्यू आशिल्ले तांकां की खर्च पुरा कंटिन्यू आशिल्ले. त्या केसान तूं आमी कसं केलें म्हळ्यार तांकां आमी एक आमगेल्या वेबसायट थ्रू तांकां एम्पावर केलें की तांणी तांगेले काही तांगेले डिवोटीज आसा एक्रॉस इंडिया जो एक्रॉस ग्लोब तांकां तांणी म्हणून येता की आमगेले एक वेबसायटार तुमकां जाल्यार बुकींग कोर येता जेव्हा तुमकां सेवा बूक कोर येता आनी तुमगेले सेवांक खंडीत जावन तुमकां प्रसाद आमी थ्रू कोरियर जावं पोस्ट जावं थ्रू एटलिस्ट इंटिमेशन आमी सांगूं येता की तुमगेले आमी सेव करतात. सो हाजे मुखांतरी मस्त देवस्थानाक ड्युरींग कोवीड हेल्प जाला आनी आमकां वताच मस्त देवस्थानाक आनी हेल्प जावका. सो थ्रू आमगेले आतां ह्या न्यू डिजिटायझेशन प्रोसेसान तूं आमी रिक्वेस्ट करतात की चड आनी चड देवस्थानाक तांणी आमगेल्या ह्या नव कॅम्पेनान तूं रजिस्टर करून फ्री डिजिटायझेशना खातीर एनरोल करता म्हणून. सो ह्या सॉफ्टवॅर एंटायरली त्रियोनेत्रा प्लॅटफॉर्म डेवलप करची मागची एक मेन रिजन आसा म्हळ्यार आमी
मस्त चॅलेंजेस आणि डिफिकल्टीज आयडेंटिफाय केल्या खंयचे एक ट्रस्ट जावं एक टेम्पल आहा तरी तंतु मेजरली बींग मेजॉरिटी ऑफ द देवस्थान आनी के मॅन्युअलीची रिसिट्स करतात सो तांकां खंयचे एक मेन फंक्शन आसतना टोटल कितलो सेव जाल्ली त्या खंयची खंयच्यात मज जाणां दुड्डू थोडे जाण वॉट्सॅपार पेटयतात ती हांव दुड्डू पेटयला बँका दाखवून विंगड सोर्सीस दाखवून येता सो ड्युरींग फेस्टिवल एक व्हडलें एक मॅसेज जावन आसता आनी आमी आमगेल कमिटीसांक काय करता आसता की आमकां तांगेल लेक्कार एक 50 सेव आसल्यार तांणी एक 70-75 सेव कोण सोडतात तांकां कोता मस्त सेव तांगेल सायड मिस जावच्या पुरो सो कोण सोडतात सो आमी कसं केलां हाजी खातीर केन्ना डिजिटायजेशन जाता तर तुमकां रियल टायम कितलो सेव जाला तुमगेल्या वेबसायटार दाखवून आसा सॉफ्टवेअरार दाखवून आसा मोबायल ॲपार पुरो वट्टू जावन तुमकां एकच जाग्यार रिपोर्ट दिसता सो तुमकां रियल टायम आत्तां ते कितलो सेव बूक जाला तुमकां त्या एक प्रॉपर एक रिपोर्टिंग मेळची तशी आमी एक फॅसिलिटी केला ताजे निमती एजम्पशन्स आनी एक कोणाला एक सेव मिस जावचे चान्स तातूंत मस्त होऊन जाता सो मॅन्युअल टू डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन कशी करची आसा त्या फूल प्रोसेसान तूं इनवॉल्व जाता सो फर्स्ट जे पार्ट की तुमगेलें मॅन्युअल रिसिटींग सेकंड आसा तुमगेलें इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट आतां मस्त जाग्यार आतां सन देवस्थानांत तूं कांय प्रॉब्लम ना जाल्यार व्हड व्हड देवस्थानांत तूं काही मल्टिपल इन्व्हेंटरीज आसता तांगेल्या फंक्शना टायमार मस्त बरो सामान हाड आसता ती सो तें सामान कितलें आयिल्लें कितलें गेलां ताजें कसलें आमकां लॅक आसना त्या केसान तूं इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंटा थ्रू तुमी टोटल कितलें सामान आयिल्लें गेल्लें कितलें करंट स्टॉक आसा कितलो हाडोवका तुमकां इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंटा थ्रू अंडरस्टँड जाता की कितलो तुमकां हाडोवका म्हणून नेक्स्ट आसा एक्सपेन्सीस आतां आमकां कोतास की एक पर्टिक्युलर फंक्शना खातीर कितलो आमकां सेव येता जाल्यार त्या आमकां एक रिपोर्ट जावंक आसता की त्या पर्टिक्युलर इव्हेंटाक आमकां कितलो इनकम कितलें आयला कितले बुकिंग्स आयले आनी कितले खर्च जाले ते आतां त्या खंयच्या देवस्थानाक फंक्शन जावन आतां कशें आसता खंयचे एक फेस्टिवल आसता म्हणटाना पुरा वॉलंटियर्स कमिटी मेंबर्स पुरा एक मस्त एन्थुजिजम आसता की मस्त आमकां एनर्जी आसता आमी कोरका म्हणून फंक्शन जाता तरी पुरो जनाक तांगेलें काम लायफांत आनी बिजी जाता ती त्या फंक्शन जाता तर एक 2-3 म्हयने त्या रिपोर्ट जावन आसतना कॅल्क्युलेशनूय जावन आसतना की कसो जाल्ला म्हणून मागीर त्या लास्टाक ऑडिट जाताना कळची कसो एक्चुअल फायनल जाल्ला म्हणून जाल्यार आमगेले केसां कशें आसता तुमगेलें फंक्शन जाता आसतना टोटल त्या फंक्शना खातीर कितली इनकम येता आसा त्या सॉफ्टवेअरान तूं मॅनेज जाला तुमगेल्या सेकंड म्हळ्यार ताजे टोटल कितले एक्सपेन्स आसा वाउचर पार्ट त्यावेळी तुमगेल्या सेम सॉफ्टवेअर घालना निमती तुमकां एंड ऑफ द इव्हेंटा कळटा की तुमगेलें टोटल इनकम कितलो आसा टोटल एक्सपेन्स कितलो जाला तातूंत आमी डेफिसिटा कितलो आसा की कसो ताजे स्टेटस आसा तुमकां ह्या सॉफ्टवेअरान तूं रियल टायम मेळटा ताजे नेक्स्ट म्हळ्यार आमगेल्यान तूं आमी वेबसायट पुरो देवस्थानां दिता ती आतां मस्त आमकां कोतास की आमगेले मस्त गांवांचे जन तांणी तांगेल्या बिजनसा खातीर ज्या पोटा व्याप्ती खातीर तांणी विंगड सिटीन तुज्या विंगड स्टेटा वचून तांणी काम करून आसता ती सो मस्त पडी जाता की खंयचें एक फंक्शन आसा खंयचें एक इव्हेंट आसा तांकां येवचें जायना सो तांणी इन केस देवस्थाना लागीं जो ट्रस्टा लागीं तांगेलीच ओन वेबसायट आसल्यार चान्सेस आसा की त्या पुरा डिवोटीज ज्या कोणाक त्या देवाल वयरी मस्त नंबिके आसा तांणी तांगेले जाग्यार दाखोवन एक सेव करची की त्या तांणी कोरेत सो देवस्थानान केन्ना एक वेबसायट केल्यार आनी वेबसायटांत कशें आसा मस्त जाण देवस्थानां दिसता की वेबसायट कोण काय प्रेज जायना एक आसा केन्ना आमी वेबसायट कोर न्हू ताका आमगेले पुरा वॉलंटियर्सांक डिवोटीजांक आमी केन्ना पेटयना तेन्ना ताचें कांय यूज एक्चुअली जायना जाल्यार तुमी केन्ना त्या जणान तांगेले सोदून आतां डोनेट करून स्टार्ट करता तेन्ना ताजें एक्चुअल तुमकां यूज दिसून येता आनी हातूंत कशें आसा की मागीर तुमगेलें फंक्शन जाता तरी तुमकां एक लिस्ट मेळटा की कितले जाणांनी वेबसायटार बूक केला तांकां तुमी मुखारी प्रसाद पेटोवं येता तांगेल्या वेबसायटार केन्ना बूक करता ती तांणी प्रॉपर तांगेले मोबायल नंबर एड्रेस डिटेल्स पुरा फिल करता ती ताजे निमती तुमगे लागीं न्ही मोबायल नंबर OTP थ्रू वॅलिडेट जाता सो तुमकां प्रॉपर एक जाणाल्या डिटेल्स पेमेंट स्टेटस पुरा तुमकां एकच जाग्यार दाखोवन हँडल करूं तितलें इजी जाता सो ह्या वेबसायट आशिल्ल्या लास्ट पार्ट म्हणल्यार आमगेले मोबायल ॲप आतां आमकां कोत्ता आसा की मुखारी यंग जनरेशन पुरो आमी मेजॉरिटी जाणांक आमी आमगेले ऑनलायन ट्रान्जॅक्शन्स वॉट्सॅप हे आतां पुरो आमी मोबायलार यूज करता सो आफ्टर फ्यू इयर्स अशें जावच्या पुरो की आतां जाण हातारी म्हळ्यार कमिटीन तूं जो ट्रस्टीज तांणी कसं करता ती हातारी रिसीट करता ती तेच आमी आमगे यंग जनरेशनाक बैसून हातार रिसीट कर म्हळ्यार तांकां इंट्रस्ट ना आनी मेन रिजन की आतां यंग जनरेशन इत्याक तूं येना येता तांणी एडवान्स आसता तांणी टॅक्नोलॉजी तूं चड आसता ती आमी देवस्थानांत आनी हातार करता तांकां त्या लोकल लँग्वेजार रिसीट करचें बरोवचें त्या एक डिफिकल्टी आसा कंपेर टू दॅट इफ तांकां एक लॅपटॉप आनी कंप्युटर दिवन सॉफ्टवेअरार तांकां बुकींग कर म्हळ्यार तांगेले खातीर कंपेरेटिवली त्या इजी म्हण तांणी तांतो चड इंट्रस्टेड आसा
सेम विथ मोबाईल ॲप. मोर अँड मोर जनरेशन इन फ्युचर मोबाईल ॲरी वता ती म्हणून आम्ही सॉफ्टवेअराचे आणि वेबसायटाचे कंबायंड वर्जन मोबायला खातीर केला. आनी तूं इजी जाता की ऑन द गो हांव आतां काही ट्रॅव्हल करतस कोणी म्हाका सांगलें की म्हगेलें एक सेव बरें रे तेन्ना ऑन द गो बूक कर न्हू तागेलें नांव डिटेल्स घाल न्हू एक लिंक पेटयल ताका तांणी तांगेल्या फोनान तुजी पेमेंट कर न्हू तांकांची ईमेलार रिसीट मेळ न्हू तितली प्रोसेस इजी जाता. आनी हातूंत तूं एक मेन एडवांटेज म्हळ्यार देवस्थान आतां कशें करतस पुरा कितलो तांगेला कितले पेपर्स युटिलायजेशन आसा ते पुरा रेड्यूस जाता थ्रू हेल्प ऑफ डिजिटायजेशन. आनी एक आमगे चडावत देवस्थान एक मेजर एक इशू आसा म्हळ्यार शाश्वत सेवा. आमी फॉर इयर्स म्हळ्यार लास्ट एक 50 years 100 years जाकून सेवा मस्त बरोवन आसतात. देवस्थानांत ते एक अशी बुक्स आसता ती ऑलमोस्ट 20-30 बुक्स आसा. सो एक 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 एम्प्लॉय एक देवस्थाना स्टाफाल एक काम की आयचे तिथी पक्ष मासा जावं आज पंचांग लेखारी कोणा कोणाला सेव आसा ताजें एक लिस्ट करचें त्या करच्याकची एक 2-3 घंटे 4 घंटे वता. सो हक्क सॉल्व करच्याक आमी कशें केलां म्हळ्यार आमगेल्या सॉफ्टवेअरान तुची पंचांग इंटिग्रेट केला. सो तुमी नक्षत्र लेखारी तिथी पक्ष मासा खंयचेय कॉम्बिनेशना लेखार तुमी सेवा बूक केल्यार सॉफ्टवेअर त्या पर्टिक्युलर डेटाक आनी आमकां तस मजनाक पंचांग कशी पळोवप आमकां कळना. सो आमी कशें केलां तुमी खंयचेय एक डेट सिलेक्ट केल्यार त्या डेटाक खंयची तिथी खंयचे पक्ष खंयचे मास सॉफ्टवेअर स्वता आयडेंटिफाय कर न्हू त्या दिसाची खंयची खंयची सेवा आसा त्या लिस्ट काडून तुमकां दिता. सो ह्या तुमगेल्या ओल्ड बुक्स आमकां तसो की एक पर्टिक्युलर टायमा मागीर वायट जाता मागीर वापस ताका आमी नव बुकान तूं वापस बरोवका आनी तूं मस्त हार्ड वर्क वता एक देवस्थानाल्या आनी ह्या ओवर द जनरेशन्स येतस. सो हातूंत सॉफ्टवेअर आमी कशें केलां म्हळ्यार एक पाटी तुमी सॉफ्टवेअर एंटर करतरी कोण कोण ह्या सेव केला तांकां ऑटोमॅटिकली एक 5 दिसा फुडें 2 दिसा फुडें एक इंटिमेशन वचचें तुमगेलें सेव जाता तर तांकां प्रसादात जावं मॅसेज वचचें की तुमगेलें सेव जाल्ला म्हणून त्या पुरो आमी ऑटोमेट करून हातूंत इंटिग्रेट केलां. सो ह्या डिजिटायजेशनाचे पुरा बेनिफिट्स ताका हांव रिक्वेस्ट करता की पुरो जन कोण कोण ती व्हिडिओ पळयला थ्रू यूथ ऑफ GSP त्यांनी आमगेल्या वेबसायट 3onetra.in नंबर 3ionetra.in वचून थंय तुमकां आयल तशीच विदीन 5 seconds भितर एक मेसेज येवच्या पुरो की फ्री डिजिटायजेशन जेव्हा आमगेल्या मेन्यून तो एक ऑप्शन आसा फ्री डिजिटायजेशन ते वचून तुमगेल्या देवस्थानाचें नांव डिटेल्स मोबायल नंबर फिल करून तुमी सबमीट करपाक हांव रिक्वेस्ट करता. सबमीट केलेले विदीन 24 hours तुमकां तुमगेल्या देवस्थानाच्या रजिस्ट्रेशना खातीर एक लिंक मेळटा. त्या लिंकार तुमगेल्या देवस्थानाची डिटेल्स घालून तुमी फ्रीन तूं ह्या सॉफ्टवेअर एक थोडे आमी देवस्थानात जावं कशें मेन फिचर्स आमी तातूंत घाला आनी त्या तुमकां तातूंत कसो कसो फ्री मेळटा असो त्या आमी पेजार दाखयला त्या तुमी पळोवन त्या एक ह्या फिचराचे एक लाभ घेवंक म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. थँक्यू.